दोळे ही सैमीक देणगी आसा जिणेंत दोळ्यांक चड म्हत्व आसा देखून दोळ्यांची काळजी घेवप गरजेचें अशें मत कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी उक्तायलें। विजन फॉर ऑल ह्या विद्यार्थ्यां खातीरच्या दुसऱ्या टप्प्यांतल्या दोळे तपासणी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मंत्री गावडे उलयताले। उडपीच्या प्रसाद नेत्रालय आणि वन साइड फाउंडेशनाच्या आदारान CSR प्राधिकरण आणि प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स एव्होल्युशन खात्यान साखळे रवींद्र भवनात आयोजित केल्ल्या ह्या शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, प्रसाद नेत्रालयाचे दोतोर कृष्णप्रसाद कुडलू आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। काही काम आपल्या परीने बरे तरेचे काही गोष्टी करपाक आज जगाच्या नकाशाचेर किंवा जगाच्या आज कानाकोपऱ्यान वचून बक्षिसांय मेळोवपाक लागिल्ले आसात। जे अशक्य आसा ते शक्य करून दाखोवपाक लागिल्ले आसात। हे सगळे कित्याक तर घडटा जाल्यार आज आमचे कडेन आशिल्ली टॅक्नॉलॉजी आणि जेन्ना हांव सहज म्हणटा ओठांचेर आशिल्ले गुदमरलेले शब्द, ओठांचेर आशिल्ले गुदमरलेले शब्द नकळत आमच्या डोळ्याकडे वळटात, नकळत आमच्या डोळ्याकडे वतात आणि थरथरलेल्यो ज्यो पापडी ज्यो असतात ते डोळ्यांतले गुपीत तुमच्या मुखार पावयतात आणि म्हणूनच ह्या दोळ्यांक इतले तरेचे महत्व आसा आणि निसर्गान दिल्लो किंवा सर्वांग सुंदर ब्युटी हॅज टू बी प्रेज, नेचरची ब्युटी जी आसा किंवा एकमेक मुखा कडेन आमी काही गोष्टी संवाद करतात, त्या संवादातल्यानूच काही गोष्टी मुखार येवप हे तितलेच महत्वाचे आसा आणि म्हणूनच आज गोंयच्या सरकारान ठरविल्लेले आसा तुमचे दोळ्यांची काळजी पयलो घेवपाक जाय। आयच्या घडीक आमी चडांत चड देवाचे उपकार मानपाक जाय ज्यांच्यानी आमकां सगळे अवयव व्यवस्थित रित्या दिल्ले आसा आणि ह्या अवयवाची व्यवस्थित काळजी घेवप हे आमचें परम कर्तव्य आसा। जेन्ना आमी आमच्या अवयवाची काळजी घेतली, शरिराची काळजी घेतले तेन्नाच शरीर आमकां सपोर्ट करतले। चालू करून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांची फक्त दोळ्याचीच न्हू आपल्या आरोग्याची सुद्धा सगळ्या आरोग्याची जी काळजी घेवपाची जी गोंय सरकाराची जी येवजण आसा आणि हेका लागून हांव गोंय सरकाराचे मानेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या फुडारपणान चालणारे हे सरकार आयज तांचे हांव चडांत चड आभार मानता। नजरे सकयल हे जे केला तो हाचो तुम्ही मॅक्झिमम फायदो घेवपाचो। हीच जी भुरगीं आमी लेजी आय म्हणटा, जर ते भुरगेपणान डायग्नोज जाले, दुसरे डायग्नोज जाले, ट्रिटमेंट हे सिंपल आसता। खुबशे फावटी एका दोळ्यान 6 दिसता, दुसऱ्या दोळ्यान कमी दिसता। सो ट्रिटमेंट सिंपल, जो दोळो दिसता तो दोळो आमी बंद करता, आमच्या भाशेन पॅचिंग म्हणटा, सादो ट्रिटमेंट। ज्या दिसना दोळ्यान ताका फुल करेक्ट नंबर दिवन टीव्ही पळय, अभ्यास कर, मोबाईल पळय, शिक, अशें वी पुट दॅट आय इन एक्सरसाइज and there are some exercise and तातून हो सारको जाता। ट्रीटमेंट सिंपल आसता but what is more important is the diagnosis and that is what is we are doing in this camp, so we should be really thankful to गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।